नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत फ्रॉम सिलेक्टेड टू इलेक्टेड ह्या खाशेल्या कार्यावळी भितर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. साखळेच्या कोठंबी ह्या गांवगिऱ्या वाठारांत ल्हानाचो व्हड जाल्लो एक सर्वसामान्य तरणाटो आज गोंयच्या एका सर्वोच्च पदार पावला आनी निश्चितच ह्या गोष्टीचो सगळ्याच साखळेकारांक ताज्या गांवांतल्या लोकांक अभिमान आसतलो हाजे बद्दल अजिबात दुबाव ना. आज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो वाडदीस आनी तांच्याच 2008तल्यान सुरवात जाल्ल्या प्रवासा बद्दल उलोवपाक आज आमची ही खाशेली कार्यावळ आमी हांगा आयोजीत केल्या. आज आमच्या मदीं उपस्थित आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो राजकीय प्रवास लागींच्यान पळयल्ले 3 मानेस्त. सुरवातीक आमच्या मदीं उपस्थित आसात सुभाष बाब फळदेसाय, जे गोंय राज्याचे नदी परिवहन मंत्री आसात, तशेंच ते समाज कल्याण मंत्री म्हणूनय गोंय राज्याचो कारभार पळयतात आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कॅबिनेटांत ते मंत्री म्हणून वावर करतात. दुसऱ्या सुवातेर आमच्या बरोबर आसा शर्मद पै रायतुरकार. शर्मद पै रायतुरकार हे भाजपाचे खूब पयलीं पासूनचे कार्यकर्ते आसात. तांणी मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना तांच्या बरोबर लेगीत भाजपाचे कार्य केल्लें आसा. तशेंच ते दक्षिण गोंयचे प्रवक्ता म्हणूनय भाजपाचें काम पळयतात. तिसऱ्या सुवातेर आमच्या बरोबर आसा कुंदा चोडणकार, जी भारतीय जनता पार्टीची प्रवक्ता आसा, तशेंच बाल भवन केंद्राच्यो त्यो आदल्यो अध्यक्षूय बी जावन आसा आनी तांणीय बी सुरवातीकच्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें काम तांणी पळयल्लें आसा. सो हे तिगूय मानेस्त आज आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसात. तिगांकूय आमी सद्या येवकार दितात. सुरवातीक आमच्या मदीं आसात तांचेच कॅबिनेटांतले तांचे सहकारी सुभाष बाब फळदेसाय. तुमकां कितें दिसता? खरें सांगपाचें म्हणल्यार पयली सुवातेर हांव संपूर्ण गोंयकारां तर्फे तशेंच म्हज्या सांगेच्या सगळ्या मतदारां तर्फे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे तांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान अभिनंदन करता, तांकां शुभेच्छा दिता आनी दीर्घ काळ अशें एक शासन, अशें प्रशासन जे अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हें संपूर्ण गोंयकारांक चड आनी चड काळ लाबो अशें म्हणटा. डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव पळयता आसतना एक आदर्श म्हणून पळयता. जरी तो म्हज्याकय वयान ल्हान जालो, पूण ताचें जें पेशन्स आसा, काम करपाची पद्दत आसा आनी जो कमिटमेंट आसा, इज अनडिस्प्युटेड लिडर म्हणलें जर जायत जाल्यार वावगें ठरचें ना. आतां राजकारणान आयले नंतर अनडिस्प्युटेड जावपाकूय शकना, तो राजकारणी आसपाकूय शकना. पण तुमी खंयच्याय जर पॉलिटिशियनाक विचारलें जर जायत ह्या व्यक्तिमत्वाच्या विशीं जाल्यार पर्सनल मत तांचें आसतलें, ही इज अनडिस्प्युटेड. राजकारणा खातीर राजकारण हें खूब जाणांचें आसतलें. हांवें डॉक्टर प्रमोद सावंताक लागींच्यान पळयल्लें आसा आनी गेले ते म्हाका दिसता की 10-12 वर्सां तर आमचो खूब निकटचो संबंद आयिल्लो आसा. विविध दौऱ्याच्या वेळार, टुराच्या वेळार आमी एकठांय आयल्यात आनी तातूंतल्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत हें व्यक्तिमत्व हें एक निरागस व्यक्तिमत्व. हातूंत भितर कोणाचो द्वेश ना, मत्सर ना आनी जी वस्त खंयची कठीण जबाबदारी ज्या वेळार तांच्या आंगार पडटा ती ते चॅलेंज म्हणून स्विकारतात, आव्हान म्हणून स्विकारतात आनी तातूंतल्यान संदी निर्माण करतात. खंयचीच गोश्ट अशक्य ना हें तांचे कडच्यान शिकपाचें. म्हणजे केन्नाय खंयचेंय केदेंय व्हडलें कार्य तांचे कडेन सोंपयलें जाल्यार ते म्हणजे अशेंच सहज रित्या घेतात. म्हणून जर कॉन्फिडन्स इतको आसता, आत्मविश्वास इतको आसता आनी काम करपाचो कमिटमेंट इतको आसा, डेडिकेशन इतकें आसा की सक्सेस हें येवपाकच जाय. आनी ज्या वेळार हाचो प्रत्यय केन्ना येता, ज्या वेळार अत्यंत भुरगेपणाक तांकां कल्पनाय नाशिल्ली की राजकारणा भितर आपूण कितें तरी दिव्य करपाक शकता, तेन्ना मनोहर भाई, स्वर्गेस्त मनोहर भाईन तांचे मदले गूण हेरले आनी तांकां 2008 तांच्या स्वप्नान पसून नासतना
तांकां राजकारणान येवपा खातीर प्रवृत्त केले आनी तांकां पयलेच फावट येदे व्हडल्या बलाढ्य मतदारसंघान ज्या जाग्यार सिंपती वेव आशिल्ली तातूंत दुखळून दिले आनी दुखळून दिले म्हणून ते नाराज जाले ना. एक फावटी हार पत्करली पूण ताच्या नंतर जे काम तांणी जोमान केल्लें आसा आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा की असो हो तरणाटो त्या वेळा वयल्यान आतां पर्यंत न थकता म्हणजे अशें ताजी वाटचाल जाली आनी गोंयांक आमकां एक बरें नेतृत्व प्राप्त जालें. आमी सगळे गोंयकार म्हणले नंतर मनोहर भाईच्या फाटल्यान कितें जातलें हें गोंयचें असो एक व्हडलो विचार करताले जेन्ना मनोहर भाई म्हणजे तांचे आजार आशिल्लो. ह्या आजाराच्या दरम्यान सगळ्या गोंयकारांक एक चिंत लागिली की मनोहर भाईंच्या फाटल्यान हें गोंयचें कितें जातलें. आनी आयज आमी पळयतात हें जशें नेतृत्व मनोहर भाईन हांगा हाडलें तेंच नेतृत्व आयज गोंयकारां भितर फुलून उरलेलें आसा आनी सगळ्याक बरें एक प्रशासनाचे एक नवी रीत घालून दितात. अत्यंत निस्पृश्य म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर प्रत्येकाच्या अंत्योदय तत्वाचे प्रत्येक शेवटचो नागरीक आसा ताचे पर्यंत पावपाचो तांचो कमिटमेंट आसा आनी स्वयंपूर्ण मित्रा सारकी एक जाळें विणून गोंयांक एक उच्च शिखराचेर व्हरपाचें आनीक राजकारणांतल्यान गोंयान घडोवपाचें एक संघटीत गोंय घडोवपाचो हो तांचो प्रयास आसा. आमी सगळे तांकां ह्या वेळार तांच्या बरोबरीन रावया. तांणी घेतिल्ल्या ह्या सगळ्या कमिटमेंटाक आमचोय डेडिकेशन दिवया आनी तांकां वयर काडुया. फुडल्या सुवातेर आमचे बरोबर आसात शर्मद पै रायतुरकार जाणी मनोहर भाई बरोबरूय काम केल्लें आसा आनी आज ते प्रमोद सावंत हांच्या बरोबरूय ते काम करतात. सो शर्मद तुमचें कितें म्हणणें आसा? म्हाका याद जाता 2008 सालान म्हणजे ताज्या जस्ट पयलीं 2007 सालाची निवडणूक जाल्ली. ती निवडणूक हांवें मडगांवच्यान लडिल्ली आनी ताजे नंतर 2008 सालान आमकां खबर आसा की गुरुदास बाब गांवस हांचें अचकीत तांकां मरण आयलें. ताजे नंतर जी निवडणूक जाली हांवें स्वता आनी आमी मडगांवचे आमी खूब कार्यकर्त्यांनी सांखळे वचून त्या वेळार इलेक्शनाक थंय काम केल्लें आसा. आमी भरपूर प्रयत्न केलो त्या वेळार पूण दुर्दैवान 2008 सालाची जी निवडणूक आशिल्ली त्या निवडणुकीन दोतोर प्रमोद सावंत हांकां हार सोंसची पडली. पूण ताजे नंतर तांणी ज्या जोमान आनी ज्या डेडिकेशनान तांणी सांखळे काम केलें ताजो परिणाम म्हणून 2012 वर्सा दोतोर प्रमोद सावंत निवडून आयले. ताजे नंतरची तांची जी कारकीर्द आसा म्हणजे ताजे मदीं तेन्ना ते भारतीय जनता युवा मोर्चाचे आमचे स्टेटीचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी ताका लागून हांवूय बी युवा मोर्चान आशिल्लो. आमकां बरोबर काम करपाची संदी मेळ्ळी. तांची काम करपाची पद्दत बरोबरच्या वांगड्यांक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची जी पद्दत आसा ही खरीच तोखणाय करपा सारकी आसा. हें सगळें करता आसतना आमदार आशिल्ले हळू तांचेर GSIDCचे वायस चेअरमॅनूय म्हणून तांचेर जबाबदारी आयली. ताजे नंतर परत जेन्ना 2017 वर्साची निवडणूक जाली 2017 दोतोर प्रमोद सावंत परत निवडून आयले आनी त्या वेळार तांकां सभापती म्हणून गोंय राज्याचे सभापती म्हणून तांकां काम पळोवचें पडलें. त्या वेळार सुद्दां सभापती म्हणून तांणी जे जे वेगळे वेगळे पायंडे घालून दिल्ले हे सुद्दां खरेंच इनोवेटीव आनी तोखणाय करपा सारके आसात. हें सगळें जाले नंतर आमकां खबर आसा की मनोहर भाई त्या वेळार परत गोंयचे म्हणजे रक्षा मंत्री थंयच्यान येवन ते परत गोंयचे मुख्यमंत्री जाले आनी गोंयचे मुख्यमंत्री जाले नंतर केन्ना कोणें आमी विचार करूं ना अचानक तांकां भिरांकूळ अशें एक दुयेंस जडलें आनी त्या दुयेंसान भितर फुडें मनोहर भाई आमकां सोडून गेले. हांव विचार करतां तो वेळ जेन्ना एक आमदार म्हणून काम करपी मनीस हाचेर अचानक मुख्यमंत्री म्हणून येदी मोठी जबाबदारी येता आनी ती जबाबदारी समर्थपणे पेलपा खातीर जें कितें करपाची गरज आसा तो मनीस तें कशें कशें करत वता. आनी हें करता आसतना असो एक वेळ येता जातून भितर अशें एक सिच्युएशन येता जें आमी म्हळ्यार आमच्या जनरेशनान केन्नाच पळोवं ना, केन्नाच अनुभवूं ना, केन्नाच आमी जाचे बद्दल विचार सुद्दां केलो ना. पेंडेमीक जे कोविड-19 पेंडेमीक आयलें
म्हणजे कोणी मुख्यमंत्री जाल्यानंतर एक उमेद असता आनी उमेदीन आपूण कितें तरी करून दाखयतलो, परफॉर्म करतलो म्हणून जी उमेद असता, आनी अशा वेळार सगळेंच बंद जाता, सगळेंच ठप्प पडटा, सगळ्याच गोष्टीक लॉकडावन लागता. ह्या सिच्युएशनान भितर ज्या तरेन ती परिस्थिती गोंयान भितर सांबाळिल्ली आसा, खरेंच म्हाका दिसता दोतोर प्रमोद सावंतान आनी तांची जी टीम आशिल्ली, पूर्ण मंत्रिमंडळ आशिल्लें, हांणी ज्या तरेन गोंयान भितर पेंडेमिकाक तोंड दिवपाचें जें कर्तृत्व केल्लें आसा, तोखणाय करपा सारकें आसा. आनी हें सगळें आसता आसतना सगळ्यो गोश्टी आमकां खबर आसा की लॉकडावन जालें की सगळे तरेचे ट्रेड बंद जाता, टुरिजम बंद जालें, सगळें गोंयाक येवपी जो रेवेन्यू आसा हो रेवेन्यू ठप्प पडलो. अशें आसतना सुद्दां लोकांचो आतांच सुभाष बाबान सांगलें की अंत्योदय हें केन्नाच विसरून चलना. ज्या प्रिंसिपलाचेर, ज्या विचारधारेचेर, ज्या आयडियोलॉजीचेर आमी आमचो पक्ष हो सदांच चलत आयिल्लो, ताजी कास सोडनासतना अंत्योदय ह्या विचारां भितर खंयच खंड पडचो ना हाजो पूर्ण विचार करून फायनान्शियल राज्याची फायनान्शियल परिस्थिती अशी आसतना सुद्दां लोकांचे खातीर ज्यो ज्यो गोश्टी तांणी चालू दवरल्यो, आनी हें करता आसतना आमकां खबर आसा की सिच्युएशन अशें आसता की प्रत्येकाचो कोण ना कोण तरी लागींचो मनीस हो हॉस्पिटलायज जाल्लो आसता. दुर्दैवान ताजे हेल्थ सिच्युएशनान कोण ना कोण तरी मनीस आमकां सोडून वता. अशा वेळार शेवटी राग कोणाचेर काडचो जाल्यार तो सरकाराचेर काडचो. आनी अशा वेळार जी एंटी इन्कम्बन्सी तयार जाता, आमकां खबर आसा कोविडाचो काळ सोंपून सोंपना, एक वेव वता म्हणसर दुसरी वेव येता, आनी केन्ना तरी आतां आमी रेग्युलरायज सगळें सिच्युएशन जातलें अशें चिंतता आसतनाच दुसरी वेव येता. ह्या परिस्थितीन परफॉर्म करप, लोकांक डेव्हलपमेंटल वर्क्स फुडें व्हरप, लोकांक जाय त्यो गोश्टी करून दिवप, हें करपाक वेळ ना, पयसो ना, अशें आसतना ज्या तरेन परफॉर्म्स दोतोर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल ह्या सरकारान केल्लें आसा, हाजोच परिणाम म्हणजे हांव म्हणटा आसतना अशें म्हणीन की सिवियर एंटी इन्कम्बन्सी आसून सुद्दां दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या परफॉर्मन्साच्या परिणामाचेर आज परतून एकदां गोंयान भितर भारतीय जनता पार्टीचे 20 आमदार निवडून येतात, सरकार परत येता. आनी जशें तुमी म्हळें की खंय तरी एक सिलेक्टेड CM पासून इलेक्टेड CM पर्यंत, म्हणजे अशें म्हणुया की चला सिलेक्टेड CM आशिल्लो तातूंत तांचें कर्तृत्व नाशिल्लें, पूण आज आपलें कर्तृत्व दाखोवन आनी कठीण काळान कर्तृत्व दाखोवन, म्हणजे ज्या वेळार सिच्युएशन कोणें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें, कोणें केन्ना अनुभवूं नाशिल्लें, अशा सिच्युएशनांतल्यान एकदां आमी म्हणटात की भांगर जें आसता तें तावून सुलाखून जें भायर सरता, आज तें प्युअर गोल्ड म्हणून आमकां फुडें आयिल्लें दिश्टी पडटा. आनी हांव अशा ह्या वेळाचेर इलेक्टेड CM, लोकांची पसंती मेळिल्लो, तांच्या कार्याची पावती मेळोवन परतून एकदां सत्तेर आयिल्लो CM अशें म्हणून आज हो तांचो पयलो वाडदिवस आसा. ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान खरेंच हांव तांकां मना काळजांतल्यान तांच्या वाडदिवसाचें अभिनंदन करपाक सोदतां. म्हणजे खंय तरी जशें आतां शर्मद पै रायतुरकार हांणी विश्लेशण केल्लें आसा की खंय तरी जेन्ना कोवीड काळा भितर तांणी जे कठोर निर्णय घेतले, खुबशे कठोर निर्णय तांकां घेवचे पडले, पूण आज खंय तरी गोंयच्या जनतेक हें कळून चुकलां की त्या वेळार तांणी जे निर्णय घेतिल्ले ते खंय तरी तांणी फुडलो विचार करूनच घेतिल्ले, आनी तातूंतल्यान खंय तरी तांणी आपली कार्यतत्परता सिद्ध करून दिल्ली आसा. कारण 2019 ते 2022 मेरेनचो तांचो जो कार्यकाळ आसा ताका अनंत अडचणींक तांकां सामकारा वचचें पडलें, आनी त्या वेळार तांणी खुबशे कठोर निर्णय घेतले. आनी त्या कठोर निर्णयाक लागूनच खंय तरी म्हाका दिसता की गोंयचें जें प्रशासन, जे अर्थीक स्थिती जी गोंयची आतां भायर वचपाची आशिल्ली ती खंय तरी तांणी सांबाळपाचो भरपूर प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आज ताका लागून ताजी पोचपावती म्हणून खंय तरी लोकांनी परतून एकदां तांचेर विश्वास दवरून तांकां गोंय राज्याच्या सर्वोच्च पदार बसयल्ले आसा. आज आमच्या मदीं तिसऱ्या सुवातेर उपस्थित आसा कुंदा चोडणकार. कुंदा ताई, तुमकां कितें दिसता? कारण 2019 ते 2022 जो प्रवास दोतोर प्रमोद सावंताचो आसा तो खंय तरी खुबशे काटे खुटे वाटेर मांडिल्ले आसा. अशे काट्यांनी भरिल्लो तांचो तो रस्तो जो फूल आसा तो खंय तरी काटेरी मार्ग म्हणल्यार जातालो. हातूंतल्यान तांणी यशस्वीरित्या आपले मार्गक्रमण केल्लें आसा. तुमकां कितें दिसता तुमच्या ह्या प्रवासा बद्दल तांच्या?
सगळ्यान पयलीं आयज डॉक्टर प्रमोद सावंताचो वाडदीस आसा आनी त्या निमतान हांव तांकां शुभेच्छा दिता. तशेंच हो जो गोंयचो भार तेंच्यांनी आपल्या माथ्यार घेतलेलो आसात हो पेलपा खातीर तेंचे आरोग्य आनी तांकां आयुश्य लाभून अशी ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता. जशें की आमी म्हणटा की 2008 दोतोर प्रमोद सावंत पयलो राजकारणान आयलो. म्हणजे कशें आसा की तेन्ना बाय इलेक्शन आसलें एक्चुली आनी गोंयान काँग्रेसीची सत्ता आसली. आनीक आमी अशें पळयता की जेन्ना एका पक्षाची सत्ता आसता जेन्ना बाय इलेक्शन आसता तेन्ना एक त्या पक्षाचोच उमेदवार निवडून येवपाची शक्यता चड आसता. तरी सुद्दां थंय एक तेन्ना आमच्या आदल्या लिडरान स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान एक एक्सपेरिमेंटच केलो अशें आमी म्हणया. कित्याक जाल्यार म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सादे कार्यकर्ते कदाचित तेन्ना ते बुथाचेर काम करताले आसतले पण थंयसर खंयसर तरी तेंच्या मदीं एक लिडरशीप तेंच्यांनी पयल्ली आनी तो एक एक्सपेरिमेंट म्हणून म्हाका दिसता 2008 तेंच्यांनी थंय सांखळी म्हणजे तेन्नाचो पाळी मतदारसंघान तांकां उबे केले. जशें की कॅपॅसिटी पळोवपाक हय जशें की शर्मदान म्हटलें की आमी सगळ्यांनी थंय काम केलें तेन्ना आमी सगळ्यांनी म्हणजे महिला म्हणून आमी खुबश्यो महिला त्या मतदारसंघान काम करपाक वताल्यो आनी आमी तेजे तेन्ना डॉक्टराचें सादेपण म्हणजे सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाचें तेजें जें हें आसात वागणूक आसा ही आमी तेन्ना पळयल्ली. आनी तेन्ना जरी ताका जय मेळ्ळो ना पण तेंच्यांनी खंयच म्हणजे कमीपण फाटीं वळून पळयनासतना म्हाका दिसता 2012 तेच्या नंतर 2017 हे इलेक्शनाक ते जिखून आयले. आनी जशें की आमी म्हणटा की आमचे स्वर्गेस्त मनोहरबाई पर्रीकारान तेंच्या भितर एक लिडरशीप पयल्ली तेन्नाच 2008 नाल्यार 2008 सालान जेन्ना एक उमेदवार थंय पडटा जाल्यार रोखडोच कितें नवीन उमेदवार घालपाक जाय अशें कांय आसना. पूण म्हाका दिसता की तेंच्यांनी ती एक लिडरशीप पयल्ली आनी तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफूल जातलो अशें ताका दिसलेलें. आनी म्हणून म्हाका दिसता की जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर सीख जाले तेन्ना काही कामां किंवा काही कामां फुडें व्हरपाचें काम आसा तें म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंताक तेंच्यांनी दिलें आनी तातूंत तेंच्यांनी आपलें जें काम दिल्लें आसा हें बरे भशेन करून सिद्ध केलें की आपूण हें काम करपाक शकता. आतां तुमी म्हणटा की कोविडाच्या वेळाचेर आमी म्हणटा की कोवीड हो गोंया बरोबर सबंद देश आनी सबंद जगाचेर जाल्लो तरी सुद्दां त्यातल्या त्यात आमी गोंयान पळयता आसतना पळोवया की आमकां गोंयकारांक दोतोर प्रमोद सावंत आसूं हेंच्यांनी खुबशे हेल्प करून खंयसर तरी जे डेथ रेशो आसलो किंवा जे पेशंट्स आसतले ते खंय तरी कंट्रोल करपाक खुबसो हेल्प केल्लो अशें आमी पळयता. हितून दोतोरा बरोबर आमी भारतीय जनता पार्टीचे सबंद गोंयचे कार्यकर्ते सहभाग घेवन आमी कोवीड सिट्युएशन बऱ्या पैकी हँडल केल्ले. आनी म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंतान आउट ऑफ 24 आवर्स म्हाका दिसता तेंच्यांनी 16-18 वरां सुद्दां कोविडाच्या वेळाचेर काम केल्लें अशें म्हाका दिसता. आनीक तेंची जी लिडरशीप आसा ही सिद्ध केल्ली आसा. लोकां मदल्यान निर्माण जाल्लो नेता जाका कसलेच एक मोठे व्हडले जे वलय आसता अशें कसलेच वलय तांच्या भोंवतणी नाशिल्ले. सो ह्या गोश्टीक लागून खंय तरी तांची लोकप्रियता म्हाका दिसता वाडीक लागिल्ली आसा. आनी 2022 ह्या वर्सा फ्रॉम इलेक्टेड टू सिलेक्टेड टू इलेक्टेड अशा पद्दतीचो तांचो प्रवास ते देवळार जाल्लो आसा. आमी अशें म्हणल्यार म्हाका दिसता अतिताय जावची ना की तांचो नम्र स्वभाव लोकां मदीं मिसळपाची तांची आवड पाशेळसाण लोकांचे प्रश्न आयकून घेवपाची तांची पद्दत एक पेशन्स खंय तरी एका नेत्याक जाय पडटा. सो हे पेशन्स तांच्या भितर आसा. सो आमचे मानेस्त जे हांगा आसा सुभाष बाब तुमी सांगात म्हाका की हे जे तांचे पेशन्स आसा तुमी कॅबिनेटान तांच्या बरोबर काम केल्लें आसा सो हे जे तांचे पेशन्स आसा ते तुमकां काम करता आसतना कशा पद्दतीचो अणभव तांच्या बरोबर आयला. आमी जो अनुभव घेतात केन्नाय कसलेंय काम आमकां जेन्ना मतदार येवन केन्नाय पिडपाक लागतात तेन्ना आमी ती उसळी घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन येतात. आनी मुख्यमंत्र्याचो शांत स्वभाव भिवपाची गरज ना ह्या स्वभावाचेर आमी सगळे आयज तो एक आमचो मूलमंत्र असो जावन आसा घोशवाक्य जाल्लें आसा. पण सुरवातेच्या काळान भितर ते टिंगल टवाळी उडोवपा खातीर विरोधकांनी उबो केल्लो हो जो मंत्र आसा तो आयज भारतीय जनता पार्टी खऱ्या अर्थान दिलासो दिवपाचो आसा की आमी कितलेय उसळे घेवन आयले आनी केदेंय व्हडलें संकट आमच्या मुखार आयलें जर जायत जाल्यार डॉक्टरा कडेन आमच्या सीएमा कडेन येतकच सगळें थंड जाता. आनी इतके बारीक सारीक ताजें निदान आसता त्या म्हणजे एक डॉक्टर जाल्ले कारणान खंयच्या हाजेर प्रॉब्लमाचेर खंयचें वखद दिवप हें तांकां खबर आसता. म्हणून आयज आमकां अभिमान आसा की एक प्रामाणीक तत्वनिश्ठ आनीक एक कर्तव्यदक्ष असो
आमचो कार्यकर्तो वो फक्त भारतीय जनता पार्टीकच ताची जी निश्ठा आसा ती भारतीय जनता पार्टी एक सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो जाचे कडेन पयशे नासतले, जाचे कडेन बाकीचे म्हणजे मोठे कांयच नासतले, पूण तरी आसतना एक निश्ठा आसा, एक प्रामाणिकता आसता, एक निश्ठा, एक क्रियाशीलता आसता, एक कर्तव्यदक्ष आसता, तो मनीस ह्या देशाचे ह्या राज्याचे धुरा व्हांवपाक शकता हें सिद्ध करून दाखोवपाचें एक बरें एग्जाम्पल आसा. हाच्या फाटल्यान तुमी सांगले तशें मोठें वलय नाशिल्लें, कोणाचो प्रेशर नाशिल्लो, कोणी तरी दिल्लींतल्यान ताचें नांव फुडें काडटलो असोय प्रश्न ना, म्हणजे धनाढ्य आसा आनी धन वचून आमदाराक विकतें घेतलो असोय प्रश्न ना. तरी आसतना सगळ्या आमदाराचे एकजुटीन ताजे बद्दल बरें मत जावप ही त्याच्या खऱ्या जे नेतृत्व गुण आसा ताची एक झलक आसा, पोचपावती म्हणूं येता. झलक म्हणजे आमी केन्नाय आतां विधानसभेन उत्तरां दितना आमी ज्या रितीन ज्या सफाईदारपणान एक पयलेच फावटी मंत्री जावपी, पयलेच फावटी मुख्यमंत्री जावपी, अमंत्री जायनासतना आनी इतके सफाईदारपणान तांणी विधानसभेचें कामकाज चलयलें. आमी पळयताले एक वेळार खूब अनुभवी मंत्री आसात ते अडखळटाले, त्या वेळार तात्काळ त्या विशयाचें पूर्ण ज्ञान आशिल्ल्या भशेन डॉक्टर प्रमोद सावंत तो विशय हातान घेवन त्या विरोधकांक गार करताले. म्हणजे ही जी एक म्हणजे आक्रमकता ना, तोंडाचेर आक्रमकता ना, म्हणजे हालचाली भितर आक्रमकता ना, पण शब्द फेक आनी ताचे जे विचार आसात, ताचे जे ज्ञान आसा, त्या विशयाचो अभ्यास आसा, त्या अभ्यासाच्या जोराचेर आयज विधानसभेक भल्या विरोधकांक तांणी अशें म्हणजे गार केल्ले आसात, थंडगार केल्ले आसात. म्हणजे हो एक अफलातून अशें हें आसा, व्यक्तिमत्व आसा. म्हणजे आमी ते म्हणजे जातनात तांकां खंयच्यान तरी पिढी जात आयिल्लेय ना, तांणी ते स्वताच्या कश्टाचेर मेळिल्ले आसा. एखादे वेळ डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां एक सादे दिसतात, पूण ताचे फाटले रातचें वाचन जावप आनी ताचो जो दीस वता तो सकाळ फुडें गेल्यार जितको फ्रेश दिसता दोतोर प्रमोद सावंत, तेन्ना रातचे 12 पसून पळयले जर जाय ताच्या कपलार मिरयो दिसनात आनी कोणाचेरच केन्नाच ताणें राग काडलेलो आमी पळयले ना. खुबशे फावटी पळयले आमी, खुबशे लिडर आसतात, एखादे वेळ मागीर म्हणजे एक 10 जाली, 11 जाली, 12 जाली आनी सांजचे जाले ड्रेन जाता आनी एक्झॉस्ट जाता आनी मागीर खंय तरी तापोवप जाता. डॉक्टराचे पेशन्स हो एक गुण आसा, तांचे नेतृत्व फुडें व्हरपाक आनी गोंयान भितर एक सक्षम अशें नेतृत्व आयज आमकां मेळ्ळें आसा. आनी प्रत्येक गोमंतकीयाक आतां केदें व्हडलें आयलें, आमी वादळ पळयलें, ह्या वादळांतल्यान भितर जी इलेक्ट्रिसिटी कॉलेप्स जाल्ली ती सगळ्यांक परत रिस्टोर केली. आमी कोविडाचो काळ पळयलो, जे डॉक्टर केन्ना खंयच्या हॉस्पिसियोन वता, केन्ना आजिलोन वता, केन्ना ID हॉस्पिटलान वता, केन्ना GMCन वता, केन्ना तो फार्मास्युटिकल्स युनिटान भेट दिवन तांचें प्रोडक्शन वाडयता, केन्ना ऑक्सिजन निर्माण करपा खातीर त्या फॅक्टरीनी भंय दिसता. म्हणजे येदें व्हडलें कार्य 15 दिसां भितर जे 70-80 डेथ्स एका दिसाक जावपाक लागिल्ली, ते परत फुडल्या 15 दिसां भितर ती 7-8 हाडपाची कसब ही डॉक्टर प्रमोद सावंतान करून दाखयली आसा. आनी ताचे खातीरच आमकां तांच्या मंत्रिमंडळान भितर रावता आसतना एक मोठी आशा आसता, केदें व्हडलें संकट आयलें जर जाय दोतोरा कडेन धांवया, आमकां मनोहरभाई जशें दिता तशें तांच्या मंत्रिमंडळा भितर तुमकां सेक्युअर्ड दिसता, सेफ दिसता, आमी कवर अप जाल्ल्या भशेन दिसता की आमच्या फाटल्यान एक पहाड आसा, हो अनुभव आमकां कवच आसा. बरोबर. सो शर्मद, तुमचे म्हणणें कितें आसा की खंय तरी तुमी कार्यकर्ते आसा, BJPचें काम इतलीं वर्सां केल्लें आसा, बारीक सारीक कामां घेवन तुमी सुद्दां दोतोरा कडेन वता आसतले, तांचे जे नेतृत्व गुण आसा, हाजो अणभव जो आसा हो तुमकां स्वता आयिल्लो आसा, कितें म्हणणें आसा तुमचें? सुभाषबाईन जशें सांगलें आतांच, दोतोरा कडेन केदोय व्हडले अडचणीचो किंवा कसलोय प्रश्न घेवन वचत, मेन म्हणजे दोतोराची जी पद्दत आसा, म्हणजे एवरी टायम जरी तांणी म्हळें ना जाल्यार सुद्दां तांच्या प्रत्येक उलोवपा फाटल्यान आनी ते जे तुमकां आश्वस्त करतात तातूंत खरेंच एक दोतोर जसो आपल्या पेशंटाक सांगता खरेंच भिवपाची गरज ना, हे एक आश्वस्त जे करतात, जे कॉन्फिडन्स ते आमकां दितात, हे हातूंत भितर कार्यकर्तो सुद्दां डबल जोमान फुडें सरता. आमकां खबर आसा केदेंय मोठें दुयेंस जरी आसलें न्ही, खरो जो बरो दोतोर आसता हो केन्नाच पेशंटाक भिवपाक दिना. आनी दोतोर ज्या तरेन कार्यकर्त्यांक जावं किंवा लोकांक तांचे कडेन जे असंख्य आनी अगणीत प्रश्न घेवन अडचणी घेवन जे लोक येतात,
ज्या तरेन हँडल करतात, म्हाका दिसता मनोहरभाई आमचे गोंयचे सर्वोच्च लिडर जावन गेले. ज्या तरेन विधानसभेन सुद्दां मनोहरभाई उबे रावप आनी थंय उलोवप आनी ताजो जो इम्पॅक्ट ह्या पूर्ण विधानसभेचेर जो आसतालो, आज मनोहरभाई खंय तरी वयल्यांतल्यान मनोहरभाईक भयंकर समाधान जाता आसतलें. मनोहरभाईक आपलें जें आपणें सिलेक्शन केल्लां हें कितलें सार्थ ठरिल्लें आसा हाजेर मनोहरभाईचो आत्मो वयर खरेंच आज म्हाका दिसता आज समाधानी आसतलो. आनी मनोहरभाईन जी कामां सुरू केल्लीं, म्हणजे आमकां खबर आसा की 2012 परतून एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत आयल्या नंतर गोंयभरची स्कुलां सगळीं परत सारकी करप, रिफर्बिश करप, हे आज पर्यंत जवळपास 600 स्कुलां ही गोंयभरान भितर सारकी केल्लीं आसात. आनी सांगपाची एक बरी गजाल म्हणजे हातूंतली जवळपास 200 स्कुलां हे दोतोर प्रमोद सावंताच्या कार्यकाळांत भितर जाल्लीं आसात. म्हणजे गोंय कोविडाक लागून गोंयची आर्थीक परिस्थिती ही पूर्ण खालाविल्ली आसतना सुद्दां हें जें एज्युकेशना खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाचें जें कार्य मनोहरभाईन सुरू केल्लें हातूंत खंड पडचो ना कशाच प्रकारचो, हाची पुरेपूर जबाबदारी आनी खबरदारी दोतोर प्रमोद सावंतान घेतिल्ली आसा. 600 स्कुलांचे मदली जवळपास 200 स्कुलां ही दोतोर प्रमोद सावंताच्या काळांत जाल्लीं आसा. सो खंय तरी तांचो जो मनोहरभाईन जे पळय प्रकल्प सुरू केल्ले ते तडीक लावपाचें काम, म्हणजे तो मागीर वेर्णा बांबोळेचो ब्रिज आसूं किंवा अन्य खंयचेय हॉस्पिटलाची कामां आसूं, खंयच्याच प्रकारचे डेव्हलपमेंट वर्कान विकासाच्या कामान भितर खंड पडपाक तांणी दिल्लो ना. ज्या तरेचे कोविडाच्या वेळार अचानक म्हणजे एका दिसाक 4-4 हजार सुद्दां पॉझिटिव्ह पेशंट्स मेळटाले, पेशंट्सांक खंय एडमीट करतले, अशा प्रकारचे म्हणजे तकली सुन्न जावन वचपाची अशा प्रकारची सिच्युएशन्स, व्हेंटिलेटर्सांचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. अशा वेळार हळू करून आज ज्या प्रकारची मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फॅसिलिटीज गोंयांत तयार जाल्ल्यो आसात हें खरेंच तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा. नवे यूथ आसतले, हांव म्हणजे आमी युवा मोर्चा म्हणून आमी युथांचे मदीं काम केल्लें आसा. युथा खातीर सुद्दां आज चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आसतली, स्वता जावन लोकांनी एंटरप्रेनर जावचें, फुडें सरचें, स्वताच्या पांयार उबें रावचें, युथान स्वताच्या कपास्तादीचेर फुडें सरचें. हाका लागून ज्यो वेगळ्यो येवजणी आसात, खूब जाण म्हणटात की इंजिनियर जाता आनी इंजिनियर जावन बारीक कसलें तरी काम करता. आज स्पेशल इंजिनियर्सांच्या खातीर CMRYन भितर इतली सुंदर तांणी स्किम्स आनी योजना केल्ल्यो आसात. ह्यो सगळ्यो गोश्टी कोविडाच्या वेळार आमकां खूब शिकले आमी. भिवपाची गरज ना हे एकूच घोशवाक्य घेवन कोविडा वेळार जाणी कोविडाच्या विरुद्ध जंग जिखले, गोंयाक तांणी साल्वार केले कोविडाच्या ह्या महामारींतल्यान. आनी आतां सुद्दां इलेक्शन सुद्दां भिवपाची गरज ना ह्या एकाच घोशवाक्याचेर तांणी लढले आनी जिखूनय दाखयले. वता ही कार्यावळ सोपयता आमी इतलेंच म्हणू शकतात, तो आला, त्याने पाहिलं, त्याने जिंकलं. दोतोर प्रमोद सावंताक परतून एकदां प्रुडंट मिडियाच्या वतीन वाडदिसाची खूब खूब परबीं. आयचे मानेस्त जे हांगा आयले, आमचे मदीं मुद्दम तुमी उपस्थित रावले, ह्या डिस्कशनाक तुमी वांटेकार जाले, तुमचे तिगायचे प्रुडंट मिडियाचे वतीन हांव उपकार आठयतां. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.